दिव्यवाणी 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 Argan tuka sumiyan Jesu, hoglap tuka sumiyan Jesu. Jesu Kristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमका 31व्या आयताराच्या म्हणजे 31st संडे इन ऑर्डिनरी टाइम या आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आजची तारीख नोव्हेंबरची 3. मोगाच्या भाव भयणीनो ही सुवार्ता समजसारखे आमकां जाय जाली मजत देवा लागची मागोवन घेवया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां होगळापणी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा ही सुवार्ता समजा सारकें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठाय. तो पवित्र आत्मो आमकां समजूंक जाय जाली कृपा फावो करूं दी. आमचे त्याची अस्कत काय पयस कर. या सुवार्थेद्वारे तूं आमकां नितळ कर आनी आमकां भलायकेन भर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप आवाजवर सो ओळू 2:6 ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 2 वर्सेस 2 to 6. पोरजे लागीं उलोवन मोइजे म्हणलो, तूं म्हजो पुतू आनी तुजो नातू. तुमची सगळी जिणी बोर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भियोन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवकू लाभतलें. देखून इस्रायेला आयक आनी ते पाळूंक सत्राय घे अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वळटल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्येन बोसड वाडटल्यात. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान कोंसोवन दवर. अंतर्गीत कीर्तन 18 श्लोक. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बोळ. हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बोळ. सर्वेस्परूच म्हजें कडप, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सोडवंदार. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बोळ. म्हजो देवूच हांवें आसरो सोदून वेचें कडप. तोच म्हजें डाल, म्हजें स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बोळ. सर्वेस्परस म्हजें कडप तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. आपणे विसलेल्या रायाक व्हड झैत तो दिता. आपणे माकलेल्या राजाक तीर मोगान सांबाळटा. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बोळ. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचत आवाज वर्सात 20 आनी 8:28. Hebrews chapter 7 verses 23 to 28. बावा भयणीनो, आदल्या करारांत सबार याजकांची गरज आसली, कित्याक ते मोरतले देखून आपल्या याजक पोणो फुडें व्हरूंक एक एकल्याक जायनातलें. पूण जेजूचें याजक पोणो शाश्वीत बाळटा, कित्याक तो सासनाक जियेता. तशें आसतना आपणा मरिफात देवाक लागीं सरतेल्यांक सरुकाळीन तारण दिवंक तो सकता. कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनाती करूंक तो सासनाक जियेता. असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी
निष्कळंक आनी पातकां जावन वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास उंच उबारलो. आदल्या श्रेश्ठ याजकां बरी पयलें आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांच बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच फावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कद मनशांक श्रेश्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्लें सपुताचें उतर ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगीय ताचेशी येता. सर्वेस्पराक जय जय. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अवस्वर 12 ओळो 28-34. मार्क चॅप्टर 12 28-34. जेजून साधुसेवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्र्या मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर उपादेसां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेस हो. आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्परो आमचो देव तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास परतो उपादेस दुसरो ना. तवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर होम भेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्ते. ताची जाणटिकायची झाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावां भयणीनो, आयच्या दिसा आमी आयकली सुवार्ता आनी ह्या सुवार्तेचें नियाळ आमी आयकूंक वेचाय वखदा आज इंटिनिवास वाचतना 2 विशय आमकां हांगा समजूंक मेळटात. पयलें देवाचो मोग, दुसरें पेल्याचो मोग. खंयचोय मोग आमी करी जय जाल्यार देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसा जाय आनी आमी आमचोय मोग करूंक आसा. आमी आमच्या विशयान तिरास्कार नेगार आमी पळोवचे न्ही. लव युअर सेल्फ. थोडीं तांचो मोग करतात तो सेल्फिश लव, स्वार्थ मोग जावंक पावता. थोडीं तांचो मोग करतात सेल्फलेस लव, स्वार्थ रहीत मोग जावंक पावता. आमकां देवाचें उतर स्वार्थ रहीत. हांव कितें म्हाका करता तें स्वार्थान हांव करना. देवाच्या उतराच्या अर्थान हांव करता. सुमयेच्या कृपेन हांव करता. सुमयेच्या उतरा प्रमाणे हांव करता. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता ताचें उतर तुमकां नितळ करतलें. आज पयलें वाचप आमी घेवचें जाल्यार हें वाचप द्विती नियम पुस्तकांतलें. आनी द्विती नियमांत देव कसो इस्रायलाचो मोग करता आनी देवाची शिकोवण मोइजे सविस्तार रितीन लोकांक शिकयता. आनी आज मोइजे पोरजे लागीं उलोवन सांगता, पोरजे लागीं उलोवन मोइजे म्हणलो, तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जीण भर
सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भिवन चलशात जाल्यार पयली देवाची भिरांत, दुसरें ताचे सर उपादेश पाळशात जाल्यार आज आमी देवाक भिवन चलत जाय. इज अ रेवरेन्शियल फियर म्हणटा आमी, कित्याक ताणें आमकां रचलां, ताणें आमकां जीव दिला. देवा विणें आमचें जिणें कितेंच ना. त्या खातीर तुमच्या देवाक तुमी भिवन चलशात जाल्यार, आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार तुमच्या देवाचो तुमी मोग करशात जाल्यार, तुमी ताका विधेय जाशात जाल्यार, ताचे देवपण तुमी वळखून घेशात जाल्यार, आनी तितलें मात्र न्ही, कशें तें ताचे सर उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार. म्हळ्यार उपादेश पाळसो व्यक्ती त्या व्यक्तीचो मोग करता. देव खंयचेय आमचे वयर वजें घालना, तो वजें हळू करता. तो आमकां सारकी वाट दाखयता. देवाची वाट आमकां पवित्र सल्लो कळीत करता आनी मयजे त्या लोकांक कळीत करता. तो सांगता सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवूंक लाभतलें. देखून इस्रायला आयक. पण लांब आवूंक देवाच्या मोगाचेर उपादेशाचेर ओंदून आसा आनी आमचें जिवीत त्या उपादेशांचेर मोगाचेर बांदून हाडूंक आसा. इस्रायला आयक आनी ते पाळूंक सत्राय घे. अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण बसयल्ल्या दूद आनी मोव वळटलेल्या देशांत तूं समृद्ध जातलोय आनी तुमी संख्येन भोव चड वाडटल्यात. पळया, देवाक आमी आराधन करतना, देवाचो मोग करतना लांब आवूंक मेळटा आनी देवान कितें बसयल्लें म्हणजे आशिर्वादां मेळटात दूद आनी मोव वळटल्या देशांत. तशेंच संख्यान भोव चड वाडटल्यात. आज कितें जालां? संख्यान कितें वाडवना उंगी म्हळ्यार देवाची भिरांती उणी जाल्या, ना म्हूण सांगना हांव. आनी उपादेश पाळचे ते खंयी वचोन जाला. आज इंट्रोवर्टी म्हणजे आमच्या भितर इंट्रोस्पेक्शन म्हणजे आमी आमची परीक्षा करूंक जाय, अंतस्करणाची परीक्षा, आमच्या भावार्थाची सर्जरी करूंक जाय. नाजाल्यार आमी आमचें जिवीत आमकां जाय जाल्ले बरी जियेता शिवाय देवाक जाय जाल्ले बरी आमी जियेना. म्हाका भाव भयणीनो, मुखारसून तो सांगता आयक इस्रायला, सर्वेस्परो एकलोच देव. सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव, आमकां दुसरो देव ना. आमी खंय आंगातय धांवचे न्ही. निजा देवाक आराधन करचें, सर्वेस्पर देवाचो मोग करचो, सर्वेस्पर देवाक आमकांच आमी समर्पण दिवचें. कशें? सगळ्या तुज्या काळजान. पळया, मनशाचें काळीज कापाटी तें बरें करूंक जायना. ताजो टाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर ताज्या काळजाची परीक्षा करता, अंतस्करणाची तपासणी करता. जेरेमिया प्रवादी 17 स्वर वळ 9. त्या खातीर काळीज गरजेचें सगळ्या तुज्या काळजांत. काळजांत आगे मोसो राग झगडें दवरून बसलाय गी. आज कशें ब्रेन आमच्या सगळ्या कुडीन काम करता, काळजांत देवाचो मोग आमचें तें आसा जाय. त्या खातीर सगळ्या तुज्या काळजान आनी कशें सगळे तुजे सक्तेन विथ ऑल युअर स्ट्रेंथ आमी आळशी जावचे न्ही. आमची सकत खंयच्या खंयच्याक आमी वापरता. थोडे फावटी मागण्या बसतना आमकां न्हीद येता, देवाचें उतर आमकां वचूंक जायना. पूण सकत खंय गेल्या? सकत देवान दिली. सगळ्या सक्तेन तसो तुवें मोग करूंक आसा. सर्वेस्परा देवाचो मोग कर. सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजांत कोंसोवन दवर. पण ही उतरां काळजांत कोंसोवन दवर. ही उतरां विसर नाका. त्या खातीर हें एक व्हडलें मागणें इस्रायल परजे देवान दिल्लें. शमा इस्रायल म्हणटा हांव. सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करूंक आसा. सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन. भयले देखीक न्ही. ताणें तुका रचला, ताणें तुका संवसारांत धाडला, ताणें तुका जीव दिला. कोणेय जीव तुका दिवंक साद ना.
आनी हेच्या अंतर्गितान आमी आयकलें 18व्या किर्तनांतलें सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूंच म्हजें बोळ. हांव चिंतता हें आमचें मागणें जाय हर एक दीस थोडी वाक्य आमी बरोवन दवरता न्ही, हें आज आमी सांगत जाय. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूंच म्हजें बोळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूंच म्हजें बोळ. हांव चिंतता आमी बोळान भरतले हांव, सखतेन भरतले हांव. त्या खातीर किर्तनकार पळय सांगता, हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा तूंच म्हजें बोळ. तुजो मोग करतना सर्वेस्परूच म्हजें कडाप, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सोडवंदार. कोणेय म्हाका कितेंच करूंक जायना. म्हजो देव हांवें आसरो सोदून वेचें कडाप, ताचे शिवाय म्हाका कोण ना दुसरो. म्हजो आसरो आमकां कळीत आसा, पवित्र मोगाचो आसरो सोदून आयलो वेचीक पूत. 15वा वर्सवर लुकाचो वांजेल. मोगाचो आसरो. तुमी कितेंय कराय संवसार कोणा फाटल्यान खंयच्याची वसा, तुमकां खरो मोग तो मेळोंक सादना. देवा थंय मात्र साद. देव आसा तर तुमचें हर एक करचें कार्य आशिर्वादीत जाता. त्या खातीर देवूच म्हजो आसरो. हांवें आसरो सोदून वेचें कडाप, तोच म्हजें डाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें खोटें. पळय तो म्हजें खोटें. अमोलीक रक्ताचें संरक्षण, देवाच्या उतराचें संरक्षण, मागण्याचें संरक्षण म्हाका तुका आसा. ताका जावं मान महिमा. कित्याक हांव तुका उलो मारिना फुडें, म्हज्या दुस्मनांच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें, म्हज्या दुस्मनांच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. त्या खातीर किर्तनकार सांगता, सर्वेस्परा तूंच म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्वरूच म्हजें कडाप सदैव जावं तो. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. आपल्या विंचलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता आनी आपल्या मागलेल्या राजाक तीर मोगान सांबाळटा. हांव चिंता हें बरयतना आमचो दावीद बरयता, कित्याक तो राय आनी ताका कशें देवान फाटीं हाडलो, देवाच्या मोगान भरलो, उपादेसान ताका घट केलो, देवबिरांती परत देव ताका फाटीं हाडटा. तर देव मोगाच्या भाव भयणीनो, किर्तन आमकां आशिर्वादीत करूं दी, नितळ करूं दी. दुसऱ्या वाचपांत आज आमी आयकलें, आदल्या करारांत साबार याजकाची गरज आसली. आदल्या करारांत म्हळ्यार पोरन्या सोल्ल्यांत. कित्याक ते मरताले देखून आपले याजक कोण फुडें व्हरूंक एकल्याक जायनातलें. आरोन जावं पुरो मेलो, साबार याजक. पूण जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो. आनी त्या खातीर आमकां परमनंट एक मध्यस्थ आसा, याजक आसा. ताजे लागीं आमी केदाळय वचची येता. पूण जेजूचें याजक कोण शाश्वीत बाळटा. पळय, इटर्निटी इज प्रिस्टहूड इज फॉर इटर्निटी. कित्याक तो सासणाक जियेता, लिव्स फॉर इटर्नल. तशें आसतना आपणा मरिफात देवाक लागीं सरतल्यान सर काळी जेजू तारण दिवंक शकता. कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता. आज म्हजे खातीर, तुजे खातीर आमी मागणें करचें, जेजू म्हाका पाव म्हणचें, जेजू हांव तुजो मोग करता म्हणचें, जेजू तुजे आशिर्वाद भर म्हणचें. आमकां कितें करता बायबल सांगता, आमच्या खातीर तो विनंती करता. कोणा लागीं? बापा लागीं. खंयच्या खातीर? आमची अस्कत काय भोगसून आमकां सर्गीच्या राजाक वाटेन, त्या सर्गीच्या राजाच्या वाटेन तो चलयता. पळया, असल एक श्रेश्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो कोण? जेजू कोण म्हूण सांगता पळय, कितले सोबी. तो पवित्र, तो निर्दोशी, तो निष्कळंक, पातकांतावन वेगळो केल्लो, आकाशा प्रास ओंस उबारिल्लो. त्या खातीर आमी जेजू लागीं येतना निर्दोशी, निष्कळंक, पातकानांतलो व्यक्ती ऊंच महिमे व्होन दिवतो. त्या खातीर कितल्या व्हडा संतोशान, मोगान आमी ताचे थंय येवंक जाय. आदल्या श्रेश्ठ याजका बरी पयल्या आपल्या पातकां खातीर, उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांनीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आदले याजक ते सदांनीत भेटयतले, ते अस्कत. जेजू अस्कत न्ही. जेजू देवाचो पोतू, सोडवंदार. आपणाकच ओपोवन दिवन हें बलिदान ताणें एकच फावटी भेटयलें. आज आमी कितें करता, ह्या बलिदानान आमची बलिदानां
पोरण्या सोल्ल्याची बलिदानां न्ही. जेजू सांगलें हें बलिदान आमकां आशिर्वाद. हर एक बलिदानांत ताजें हजरपण, ताजें प्रसन्नता आसा. त्या खातीर आमच्या मिसाचें बलिदान एक श्रेष्ठ आराधन म्हळ्यार चूक जावची ना. श्रेष्ठ आराधन तें. सो नियमशास्त्र अस्कत मनशाक श्रेष्ठ आसाक नेमता नियमशास्त्र. पूण नियमशास्त्र उपरांत दिल्लें सपुताचें उतर सस्नाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. कोण नेमता? देवूच नेमता. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाक काळजाया. आनी आज चिंता तुमी आयचें वाचप वांजेलाचें साधू सेवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्र्यां मदलो एकलो मुखार आयलो आनी जेजू लागीं म्हणूंक लागलो, 6 उपादेसां भितर पयलो खंयचो? पण ताका उपादेस कळीत आसले. म्हाकाय कळीत आसा, तुमकांय कळीत आसा. जेजू सांगना निजा देवाक आराधन कर, ताका गोत आसा. पूण जेजू कितें म्हणटा? जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेस हो, आयक तूं इस्रायेला. संपूर्ण आयक तूं. आज आमकां आमच्या नांवकाण सांगता देव फ्रँकलिना, सर्वेस्परमचो देव. पळय, सर्वेस्परमचो देव सर्रासणार तो. सर्वेस्परमचो देव तो एकलोच धनी. आमकां दुसरो देव ना. त्या खातीर भगवन त्रिंदाद तांतूं बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करचो. हांगा देर इज नो आयोटा ऑफ डाऊट. हांगा दुबाव ना. देवा मुखार आमी बसतना आमी विणगी सकळ तसो सगळ्या काळजा तुमी मोग करचो. आनी दुसरो, तूं जो करताय तसो. पण हें गरजेचें. आज हांव म्हजें कुटुंब, म्हजें घराणें हांव इतलेंच करतां. तो एक स्वार्थ मोग जावंक पावता. थोडी तांचो मात मोग करता, तोय स्वार्थ जावंक पावता. पूण स्वार्थ रहीत मोग जाय. हांवें मुजो केल्ल्या बरी. म्हाका कशें वस्तू बरें घाली जाय, बरें दिसत जाय, हांवें बरें हांसत जाय, बरें उलय, अशेंच पेल्याचोय तूं मोग कर. कित्याक आमचें सालवास आमचे वयर हुंदोवन ना, पेल्याच्या मोगा वयर हुंदोवन आसा. त्या खातीर भाऊ बांदवपण बारीक गरजेचें. आमी एक कम्युनिटी एकतार जावन आसाव. आमी एकले न्ही. त्या खातीर फिरगस कुटुंब, जिएसीस, पवित्र सभा आमी भावार्थाचो एकतार एकवटान जिवंक आसा. तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास ओर्तो उपादेश दुसरो ना. त्या खातीर आमी स्वार्थ जावचें न्ही. आमकां कितें गरजेचें आसा, आमचें मनोभाव बदलत जाय. आनी आमी खंयच्याकी जेजून त्या ग्रेस्त मनशाक सांगले बरी, वसू वीक म्हळ्यार मागीर दुबळ्यांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर. म्हळ्यार कितें? तूं एटॅच जावन राव नाका, डिटॅच जा. म्हजो मोग तूं समजो सारकें. तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हाचे प्रास ओर्तो उपदेश दुसरो ना. म्हळ्यार पेल्याचो मोग कर म्हळ्यार उरले उपदेश आमकां कळीत आसात. व्यभिचार करनाका, या पोटसाक सांगनाका, जिवेश मारिनाका, हें सकळ जेजून तेच उगडासा काडले त्या ग्रेस्त तरणाट्याक. मार्कोस वांजेल 28व्या आयतार आमी आयकलें. आवस वर्धा वळू 17 थावन परत तुमी वाशीत. तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मिस्त्री सारकें सांगलें. कित्याक ताका शास्त्री कळीत आसलें. एक फावटी कन्फर्म करिया जेजूच्या तोंडान तावन, देव एकलोच आनी ताच्या शिवाय दुसरो देव ना हें सत्य. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन तो जेजू सांगलें तें रिपीट करता. ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व पळय, हें सर्व खंयच्यो आंगवण्यो, खंयच्यो भेटवण्यो, खंयचे दान धर्म सांगता पळय, सर्व होम भेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्या की वर्तें. त्या खातीर आमी एकामेका सेवा करूंक आसा, मजत दिवंक आसा. आमी केवळ एक सायड आमचें कनेक्शन देवा लागीं सारकें आसल्यार फावना. आमी देवाचोय मोग, पेल्याचोय मोग करी जाय निस्वार्थपणी.
आणि तो सांगता पडटा ताची जाणटी कयची जाप ऐकून जेजू ताका सांगलें देवाच्या राज्यांत हांव तूं चड पयस नाय. राज्याक गेलाय म्हण न्ही, पयस नाय, तूं ह्या वाटेन चलते आसाय. उपरांत ताका कोणें सवाल करून धैर्य घेतलें ना. आमी सबारपोटी सवाल करता आज सवालांक जापी तिनी वाचपाक. इस्रायलाक ताणें कितें सांगलें? जेजू कसो एक श्रेश्ठ याजक म्हाका आनी तुमकां, ताचे लागीं आमी कशें वचजय आनी आमी कशें सासणीक जिविताक वचजय जाल्यार जियेजय. ते मोग करचो, कायदे पाळचे, उपदेश पाळचे, हाचे प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आसा. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, हाची सुवार्थ आमकां नितळ करून दी, पवित्र करून दी, पवित्र आत्म्यान भरून दी आनी आमचें जिवीत सोम्या खातीर जियोंक, आमचें अस्कत कांय बोगसून, आमचें उणेपण आमी पयस करून सोमेच्या सक्तीन आमचें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडया. सर्वेस्परा तुका अर्घ होगळप आनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुज्या मोगान तूं आमकां भर. सगळ्या संवसारार आसल्या परजेचेर तुजे आशिर्वाद देंवन येवं दी. कोण तुज्या कायद्यांत उपदेशांत पयस आसात, इगर्जेंत पयस आसात, तुज्या कुडींत पयस आसात, तांकां तूं फाटीं हाड. हस्कत काय बंदपस बंदोड पिडा शिडा संवसारांत ऐकोच्या लोकांत तूं पयस कर. ही सुवार्ता तांकां हर एकल्यांक तुज्या मोगान बरोवन धैर्यांत आनी हर एक फूड करून सर्गा राजाच्या त्या वाटेन सासणी जिविता जिवंक तांकां करपा दी. अस्कत काय पातकां अंकर ते सक्कल काडून उडय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत. जेच्या उतरान बोलाय की जेच्या रक्तान सोडका. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजो शोमोगा दिसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर, युवा वावरा खातीर तुमी मागात. साथ जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी आंतरीक अंतरजाळाद्वारे वांटून घेयात. देवाक अर्घा जावं. दिव्यवाणी